वास्को सिटीन इतले डेव्हलपमेंटचे काम आज इनॉग्रेशन जाता, फाउंडेशन स्टोन घालता. एज अ चेअरपर्सन वॉट यू डू? एज अ चेअरपर्सन म्हणजे आयज जो आमच्या वास्कोकारां खातीर जाला तो इतिहासीक दीस आयज. म्हटल्यार वास्कोन म्हणजे केन्नाच कोणी खंयच्याच आमदार येयले, कितलेच आमदार अशें आमी केन्नाच पळोवंक ना. म्हाका आतां पॉलिटिकल हेतून करियर म्हाजे 25-30 वर्सां जालीं, पूण येदे व्हडले भव्य स्टेज आनी येदे व्हडले इनॉग्रेशन आमी केन्नाच पळोवंक ना. एकूच हेचेर आमच्या स्टेजीचेर आतां आमच्या CMूय आसतलो, UD मिनिस्टर आसतलो, स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसतलो. हे पयले फावटी, कित्याक पयले फावटी आमचे प्रोजेक्टूच जावंक ना. हे पयले फावट वास्को शहरान एक भव्य आनी दिव्य आमचो ब्रीज पासून जावपाचो, रेल्वे ब्रीज तो एक कितलींच वर्सां जालीं. आमचे जेन्ना फायर ब्रिगेडीक बीन केन्ना आमचे येवपाक जाल्यार हांगा त्रास जाताले, जेन्ना आमच्या भागान ह्या भागान उजो लागतालो तेन्ना एक अर्दे वर लागताले, कित्याक एअरपोर्टा वयल्यान जेन्ना ती गाडी येतली म्हणून. नाजाल्यार हांगासून पास जायनासली. आतां बायपास केला, भितरल्यान गाडी सुट्टा म्हणून अंडरपास केला आनी तेतून आमी सारकेच आमचे फायर ब्रिगेडची गाडयेची हायट पळोवन तो केला आनी इमर्जन्सी स्पेशली फॉर इमर्जन्सी केला. आनी खरेंच देव बरें करचें म्हणजे आमच्या मनाकाच्यान आमच्या आमदाराचे तेणी खूब मेहनत लायल्या वास्को सिटीक खंय तरी वयर हाडपाची आनी भरपूरशीं कामां चालू आसा. अंडरग्रावंड केबलिंगूय जालें, मागीर स्वतंत्र पार्क ब्युटिफिकेशन चालू आहा आनी हो आयज जो आमचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सूय आहा, मागीर आमचो चीफ ऑफिसर बंगलो जो आसा तेचें इनॉग्रेशन आसलें आयज. म्हटल्यार 3सालकर सरांच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतलो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बरे तरेक एक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हांगा येता आनी ताजें आज फावंडेशन स्टोन जावपाचें आसा. सो खूब पेंडींग असो इश्यू आशिल्लो जो आमदार फॉलोअप करताले ताजे सर आनी आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे मंत्री रमेश शेवडकर सर हांच्या पुराय मार्गदर्शना खाला आजचो प्रोजेक्ट आज हांगा येता आनी एक बरो उपक्रम वास्कोकारां खातीर, वास्कोच्या खेळगड्यां खातीर आनी जे स्पोर्ट्स प्रेमी आसात ह्या वाठारांतले तांचे खातीर म्हाका दिसता असो एक मल्टीप्लेक्स किंवा मल्टिपल कॉम्प्लेक्स आशिल्लो वेगवेगळे खेळ खेळपा सारको. बॅडमिंटन म्हणात, व्हॉलीबॉल म्हणात किंवा बाकीचे खेळ जे आसात असो एक बरो कॉम्प्लेक्स हांगा येता आनी इट्स गूड थिंग फॉर दी वास्को पीपल दॅट दे वील गेट. तेंचे तिलक मैदान आशिल्लो थंय फुटबॉल खेळटाले, पूण हांगा सगळे स्विमींग पूल धरून बाकीचे जे 3 फेजींचो प्रोजेक्ट जावपाचो आसा ताजे आज फावंडेशन स्टोन जाता आनी बरी गोश्ट डिपार्टमेंट. सर ह्या ग्राउंडार कितें कितें आसतलें ताका खेळपाक? इट्स अ मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. सो असो एक 3 फेजींनी हो प्रोजेक्ट आसा. पयले फेजीन ताका फुटसाल धरून, ताका बॅडमिंटन धरून बाकीचे जे वेगळे वेगळे स्पोर्ट्साच्या 3 फेजीन डिवायड केल्लो आसा आनी तो ते प्रमाणे फर्स्ट फेजीन एक प्रोजेक्ट जातलो जातून आमी बॅडमिंटन कोर्ट घेतला किंवा बाकीचे फुटसालाचो काही आसा, मागीर ग्रावंड आसा ताचो, इंडोर फॅसिलिटीज ताका आसात रायट फ्रॉम जिमनेशियम ते बॅडमिंटन कोर्ट आनी टेबल टेनीस कोर्ट अशे वेगळे वेगळे तितून कॉम्प्लेक्सान जे आमी मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स असो एक करपाचो ताका प्लॅनिंग आसा. त्या प्रमाणे आजचो प्रोजेक्ट जेन्ना उद्घाटन जातलें तेन्ना तुका एकाच वेळ तांच्या सरांच्या भाशणांतल्यान मुखेलमंत्री तशेंच आमच्या आमदार आनी मिनिस्टराच्या भाशणांतल्यान पुराय म्हायती मेळटली. तर केन्ना मेरेन कंप्लीट जावं शकता? एक्चुली फेज वायज घातले कारणान आतां जर पळय आतां सुरू जातलो आनी फर्स्ट फेज म्हाका दिसता बेगीन कंप्लीट जातली. मे बी उरलेले 2 फेजी आनी एक थोडो वेळ वतलो, बट म्हाका दिसता फर्स्ट फेज बेगींतल्या बेगीन इवन जाता तितले बेगीन आमचो प्रयत्न आसा की पयली फेज लोकांक फावंडेशन घातले नंतर सेकेंड फेज घेवचे पयली फेज तयार करून ती लोकांक हँड ओवर जावपाक जाय. नाल्यार 3 फेजीस जावन तेजें इनॉग्रेशन जाता म्हणल्यार खूब वेळ वता. पूण आमी कितें प्लॅन केलो की सरकाराच्या वतीन जशें डिस्कशन मेळ्ळें की पयली फेज तयार करुया आनी पयली फेज लोकांक हँड ओवर करुया. सो अशे तरेन
हे आमचेच भाग्य. कारण दाजी ज्याप्रमाणे ज्या दिसा निवडून आयला त्याच्या पयलीं सुद्धा ज्याप्रमाणे तो काम करतालो आनी एकदा सत्ता जशी हातात आयली की खुबश्यो गोष्टी अचानक म्हणजे सांगनासतना जाता आनी तो भिंगरी लावन एवरी डे त्याचे कितें ना कितें प्रोग्राम चालू आसता. असो आमदार हांवें म्हाज्या आयुश्यांत पळोवंक ना. कारण हांव रायट फ्रॉम बिगिनींग 65 ल्हान आसतना थंयसून हांव पळयता. पण ज्या प्रमाणे हाचें जें वर्क चलता आतां होच जो कॉम्प्लेक्स करपाचो आसलो ह्या जागेची परिस्थिती इतली वायट आसली एक टायमाक ती हळू करून कार्लूसच्या टायमाक थोडें काम जाल्लें. पण आतां ज्या प्रमाणे अंडरब्रिज हो जाला विच वॉज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप टेकन बाय दाजी साळकर. ताणें एक इम्पॉर्टंट म्हणजे आग लागतकच लोकांक कळटा कितलें म्हत्व आसता तें. तोपर्यंत लोकांच्या तकलेंत केन्नाच येना. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जॉगर्स पार्क म्हणजे ह्यो गोष्टी वास्को सारक्या शहराक मेळपाक कारण आमच्या कडेन जागेची उणीव आसा. पण आसा तातूंत आपली तकली लावन आनी आपलें कार्य जें सतत चालू उरता आनी हातूंत सगळ्यांत व्हडलो वांटो म्हणटात तो आमच्या लाडको चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताचो. कारण प्रत्येक गोष्टीक ताणें ताका आधार दिलो. मोहीन गुदीन आधार म्हणजे हे लोक जेन्ना लागीं असतात तेन्ना कोणाच्या धर्मान कितें तरी जायत रावता. ती दृश्टी जी आमच्या दाजी सरकारा कडेन दूरदृश्टी जी आसा कारण स्पेशली आमचे फीश मार्केट सुद्दां हे फीश मार्केट जवळ जवळ 22-23 वर्सां जायनासलें. ही वस्तुस्थिती न्ही. कोण ती कितें केलें मिस्किच्या टायमा पासून तें चालू आसलें आनी सदांच कितें ना पण त्याने चिकाटीन म्युन्सिपाल्टी हेचे त्याचे सगळें बसून त्यांनी ते कार्य जाग्यार घातलें. आनी आज वास्कोचे ठिकठिकाणी जे प्रोग्राम जातात प्रोग्राम म्हणजे डेव्हलपमेंटचे प्रोग्राम असतात त्या सारखे प्रोग्राम ह्या वास्को शहरात पयलीं केन्ना जावंक नासले. खुबशे आमदार जावन गेले पण ही गोष्ट कोणाच्या तकलेंत पासून आसली आमी करपाक नो डावट. आज पैशाची आणि सरकार सेंटराक आमच्या कडेन आसल्याक पळय खुबश्यो गोष्टी बदलतात आनी वास्को शहराक जे कॉन्स्टिट्युएन्सीत ही बहुरंगी कॉन्स्टिट्युएन्सी हातून सगळ्या तरेचे लोक आहा. मिनी इंडिया म्हणटात पळय अशें म्हटलें जाता. म्हणजे चॅक जर करत जाल्यार 27 आमचे स्टेट्स आसात 28-29 ते सगळे आमच्या वास्को शहरात आसात. आमकां मांगोरसून आनी ताजी भाग्यवान की ते रिप्रेझेंट तो करता. आज जे दाजीन जी कामां केल्यात पळय संबंद वास्कोन ती म्हाका म्हणजे वाखाणण्या सारखे आसात. जायते कार्यक्रम करून दवरले आसात. आज इतले कामां केली की तेणी आयज म्हाका दिसनासलें ते कॉन्सुलर म्हणजे आमदार जे जाले पळय तेन्ना तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. इतकें म्हाका दिसता तेणी भरपूर काम केलें. आतां हो येदो व्हडलो हो जो ग्रावंड आसा तो हांगासर जाता. हांगा हो बायपास जाता हो हांगासर आमचो रेल्वेचो तितून दोनूय वटेनच्यान येवंक मेळटा तशें जडजडीत आनी ब्युटिफिकेशन जायतें केल्लें आसा तेणी. ह्या ब्युटिफिकेशनान तेणी म्हाका दिसता जायते म्हणजे हांव कांय सांगूंक शकना अशे पद्दतीन तेणी उदरगत उलोवपाचें आसा. दाजी साळकरान म्हाका आतां 70 वर्सां जालीं. हांव वास्कोचो नागरीक पण अशी उदरगत आमच्या भारतीय जनता पार्टीन केलीच. त्या प्रमाणे दाजी सारके दाजींनी खूब केली. दाजी जेन्ना पयलो हांगा कॉन्सुलर म्हणून निवडून आयलो तेन्नाच ताका हांवें सांगिल्लें आतां फुडलें कार्य म्हणजे आमदार जावन तूं कार्य करपाचें. त्या प्रमाणे दाजीन हांगा खरेंच खूब कार्य केलां. ताका भारतीय जनता पार्टीची खूब साथ मेळ्ळी आनी ताणें तो योग्य फायदो करून घेतलो आनी आमच्या वास्कोन खूब ताणें हें केल्लें आहा. देवान ताका बरें आरोग्य आनी आयुश्य दिवपाक जाय की आनीकूय काम करून घेवपाची. कारण ताचे खूब अशे प्रोजेक्ट्स आहा. म्हणजे आतां ताणें नुस्त्या मार्केटाचो केलो. त्याच प्रमाणे आतां वास्को मार्केटूय आमचे तो हातान घेवपाचो आसा म्हणून ताका देवान तितली शक्ती दिवपा जाय. कारण ही शक्ती ताचे कडेन आसाच. बाब आमचो प्रमोद सावंतजी आनी मोदीचे
ताका पाठबळ आसाच, पण देवी महाराजान ताका बरे शक्ती दिवन हे कार्य करून घेवपाचे. दाजी सरकारच्या डेव्हलपमेंट कामाबद्दल आम्ही कांयच हें खंत ना. आमकां इतले डेव्हलपमेंट केलां हांगा वास्को एरियान. जशें की हे वास्को आतां आमकां पणजी एरिया पणजी एरिया कशी जाला तशी जाला 85% तशें जाला आनी 15% आमचें काम उरलां ते दाजी सरकार आमकां बेगीन करून दितले. दाजी सरकार असो एक आमदार आसा आमचो कितें तो काम आज सांगल्यार ताबडतोब 5 मिनटां भितर आमचें तो आयकता आनी करून दिता. कसली कामां घेवन गेल्यार तो फाटीं सरना. बारीकच्या बारीक लोकां मदीं व्हडल्याच्या व्हडल्या लोकां मदीं तो मिक्स जाता. आमकां असोच आमदार जाय आसलेलो आनी आमकां असोच आमदार मेळ्ळा. आतां हे वास्को तेणी इतलें डेव्हलप केलां. जस्ट म्हटल्यार आतां हांगा रेल्वे अंडर ब्रीज रेडी केला. कित्याक जेन्ना आमकां हांगा जेन्ना आग लागता तेन्ना आमकां न्हू फायर ब्रिगेड न्हू हांगा मेळनासलेली आमकां. कित्याक ती आमकां अशी घुंवोवन येवपाक आमकां टायम. आतां कशें ना. आतां जेन्ना खंयी कितें जावपाक लागलें इन्सिडंट जावंक लागलें जाल्यार पयलीं म्हटल्यार हांगासून फायर ब्रिगेड येवपाक आमकां 5 मिनटां भितर फायर ब्रिगेड पावूंक पावतली अशी अरेंजमेंट जाली. हांगा एक भुरग्यांक स्पोर्ट्स खेळपाक कांय स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज कांय नासलेली. आतां हे हांगा हितून स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमकां बांदपाक लागला. मागीर म्युनिसिपल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जावपाक लागला आनी बारीक बारीक वॉर्डांनी आमचे सगळे वॉर्डांनी आमचे 90% डेव्हलप केला तेणी. खंयचे सेवरेज लायन जावं खंयचे लायटीचें हें जावं सगळें कांयच आमकां हें ना. दाजी सरकार आमकां असो मेळ्ळा जशें कितें आमकां बरो आमदार मेळ्ळा आनी असलीच कामां आमकां फटाफट जावपाक लागल्या. आनी हेजे काय आमी तेज्या वांगडा सदींच रावतली आनी हेज्या काय न्हू बरे मतान आमी ताका जिखून हाडटली. हें आमचें प्रॉमिस. खातीर आमी जी कितें तोखणाय करता ती खूबच कमीच आसतली. कित्याक सांग ताका तोखणाय करपा सारकें म्हाका दिसता आनी हेंच ना वर्ड्स ना ताका. इतले बरे तरेन तो आपले डेव्हलपमेंट ताणें वास्कोन पळय चलयला. हेज्या पयलीं खंयच्याच आमदारान असलें काम केन्ना करूंक ना. आनी आयज म्हाका तुमकां सांगूंक दिसता सगळ्यांक आयज ह्या वास्कोकारान न्हू खरेंच बरो आमदार आमकां सोदून दिल्लो आसा वास्कोकारान. तेन्ना आयज दाजी साळकर हो आमचो आमदार आसा. आमी खूब भाग्यवान आसा वास्कोकारां. कारण हो आमकां आमदार दिल्या बद्दल आमी पयलीं लोकांक खरें धन्यवाद म्हणटा. आनी हेज्या फुडें बीन आमकां ह्या लोकांनी वास्कोकारांनी दाजी असल्याच आमदाराक परत एकदां निवडून 2027 हाडचो आनी ताका बरे भरघोस मतांनी ताका निवडून हाडचो परत हे वास्कोकारा कडेन हांव मागतां. डी फॉर डेव्हलपमेंट. पयलीं तरी हांगा वास्कोन पयलीं कांयच नाशिल्लें. हांगा रस्ते सुद्दां सारके नाशिल्ले. खड्डे पावसान जाल्यार विचारपाचेच ना. दाजी खातीर हांगा रस्ते हांगा येदो व्हडलो प्लेग्रावंड जातलो. हांगासर कॉम्प्लेक्स जावपाचो आसा. अंडरग्रावंड हांगा रेल्वेचो अंडरग्रावंड हांगा एम्ब्युलन्स पास जावं शकनाली. ह्या वाठार आमी रावता मांगराच्या सायडीन. ह्या वाटेन एम्ब्युलन्स येता म्हणल्यार अशी फिरून येवची पडटाली. आतां तेंच्या दाजी खातीर हांगासर एम्ब्युलन्स एक 2-3 मिनटान पावतली. इतलें व्हडलें डेव्हलपमेंट केलां आनी इतलें फास्ट डेव्हलप. जेन्ना दाजी निवडून आयलो तेन्नासूनच तेंच्यानी डेव्हलपमेंट स्टार्ट केलें. जशें केलां ते ऑलमोस्ट 80% डेव्हलपमेंट जालेलें आसा हांगा वास्कोन. आनी पळोवंक शकता इतके सगळो क्रावड तेंच्या खातीर येयल्लोय आसा. ते आमचे खूब लाडके आमदार जावन आसा ह्या खातीर. आनी हांव मागता ते फुडें सुद्दां जिखून येतले आनी व्हडलें डेव्हलपमेंट करायची. पणजे मडगांव जशें आसा पळय तशेंच सेम हांगा वास्को सुद्दां तशेंच जातलें. वास्को सुद्दां एक डेव्हलपमेंट अशें जातलें हांगासर. आमचे दाजी तितलें केलेलें आसा आमच्या खातीर. आमच्या युथा खातीर हांगा येदो व्हडलो ग्रावंड करपाचें आसा. तेणी ऑलमोस्ट इनॉग्रेशन जालेलें आसा. सगळें केल्लें आसा. थँक्यू म्हणटा तांकां हेल्थ बरी दिवची देवान आनी अशें डेव्हलपमेंट करीत रावत. बरोबरच इनॉग्रेट केल्या आणि खूप इम्पॉर्टंट असे प्रोजेक्ट सांगू शकता की इम्पॉर्टंट कित्याक स्पोर्ट्स किंवा खेळाचे रेक्रिएशन असे प्रोजेक्ट जे असता ते केन्नाच चड इम्पॉर्टंट असे प्रोजेक्ट कोणाक दिसना पण ताका महत्व दिल्यान यूथ आणि स्पोर्ट्स एक्टिविटीजाक खंय तरी एक सिटीन
जागो प्रॉपर स्पेस आणि एक प्रोफेशनल सेटअप जातलो आणि खुबशे एथलीट्स जे भायर वता वास्कोच्यान तांकां हांगाच एक चान्स मेळटलो टू प्रिपेर टू बरें कितें करपाक. आणि दाजीन म्हाका दिसता खुबशे प्रोजेक्ट्स केल्या वास्को, बारीक बारीकूय प्रोजेक्ट खूब केल्या आणि आय वूड से की एक फ्युचर सिटी सारकी कशी दवरून मनान दवरून दाजीन एक भरपूर प्रोजेक्ट केल्या. सो आय वूड कॉंग्रॅच्युलेट हिम. ही इज रियली डन इन द लास्ट फ्यू इयर्स. येस, खरेंच खूप काम केला आणि एकूच टायप ऑफ प्रोजेक्ट न्ही, पण बरे बरे वेगळे वेगळे सब्जेक्टान वेगळे वेगळे एरियाचे प्रोजेक्ट्स ताणें हातीन घाल्या. बरीच वर्सां जे जावंक ना तशेंय प्रोजेक्ट हातीन घेतल्या आणि सगळ्यात बरी गोष्ट म्हणजे अजूनही तो लोकांच्या टचान आसा. अजूनही तो लोकां कडेन विचारता की बाबा कितें कितें प्रोजेक्ट तुमकां दिसता की बरें जावपाक जाय, कितें तुमकां दिसता की कशें जाल्लें. इवन प्रोजेक्ट कंप्लीट जातकूच तो फीडबॅक घेता, लोकांच्या टचान आसा आणि असो जर आमदार सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेळ्ळो जाल्यार म्हाका दिसता बरोच डेव्हलपमेंट, एक बॅलन्स डेव्हलपमेंट गोंयचो जातलो आणि वास्कोचो तर जाताच. त्या 4 वर्सान आमी खुबशी डेव्हलपमेंट आमच्या वास्कोन पळयता. ते मागीर नॉर्मल अंडरग्रावंड केबलिंग आसूं न्ही, इट इज नॉट अ नॉर्मल प्रोजेक्ट. अंडरग्रावंड केबलिंग लोक रावताले, आमचे जे नरकासूर कॉम्पिटिशन जाताले आमी लोक पळयताले केन्ना की नरकासूर व्हडलो हाडूंक मेळना. सो हो एक व्हडलो प्रोजेक्ट आमच्या खातीर. रस्ते आनी अशें न्हू की दाजी भाईन व्हडांनी डेव्हलपमेंट केला, मागीर ते धाकट्यातले व्हडले डेव्हलपमेंट आसूं आनी तो घरांनी पावलेलो आसा आनी तेज्या खातीर हे वास्कोन खूब उमेदीचें. आनी आयज जो स्पेशली जाता वास्को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, म्हजें घर ह्या कॉम्प्लेक्साच्या फाटल्यानूच आनी आमी खुबशीं वर्सां पळयतालीं की हो जागो बेश्टोच आसा. हांगार खंय सेल येताले नाल्यार ते जायंट व्हील येवप आनी आमी रावतालीं की केन्ना हांगार कितें तरी बरें जाता आनी बरें दिसता की खंय तरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता की आमच्या वास्कोतले लोक आमी म्हणटा ते चिखले जॉगर्स पार्क आसा थंय वयता. आतां हांगार कितें तरी जाता आनी तो व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव XY चेअरपर्सन आनी हांव सदांच न्हू म्हाज्या टर्मान पळयतालें. म्हाज्या पयलींच्या टर्मान आमी जी एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग आसा जी जावपाची आसा म्युन्सिपालिटीची, आमी म्हणटाली केन्ना तरी जातली. आमी खूब ट्राय केलें, जावंक ना. पूण दाजी भाईन तो एक्चुली ते करून हाडलें, घडोवन हाडलें आनी हें न्हू फक्त पॉसिबल जाता आमच्या ह्या BJP सरकारा खातीर. आनी म्हाका खूब 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 तेजे फूल फॅमिलीक वळखता म्हणल्यार जाता. ताजीची एक स्पेशालिटी आसा तो अजात शत्रू. मेन म्हणजे ताका जर तूं पळयशी तो तूं ताजो वोटर किंवा तूं ताजो सपोर्टर म्हणून तुजें काम करतलो अशें न्ही. तो पयलीं पासून हांवें आनी म्हाका स्वताक ताजो हो अनुभव आयिल्लो आसा. तर पयल्या खेपेक जेन्ना तो इलेक्शनाक उबो राविल्लो कावन्सिलराच्या, आय हॅड सपोर्टेड हीज ऑपोजिशन आनी हांवें ताका सांगिल्लें. पूण ताज्या उपरांत प्रत्येक खेपेक ताजे कडेन कितें बारीक जावं व्हड जावं कितेंय काम सांगलें किंवा पयलीं धांवन येवपी तो ताजी कसल्याय गरजेक. आनी हें जें डेव्हलपमेंट जें तो करता आज तें मना पासून करता आनी ताजें हें ताजें स्वप्न आशिल्लें. कित्याक म्हाका याद आसा जेन्ना हांगा अशोकाचीं झाडां पडटालीं तेन्ना ताका हांवें हें केलें, तेन्ना तो कावन्सिलर पडतो तेन्ना तो ताजी हें कितें रे झाडां सगळीं हें जाता. ताणें म्हाका सांगिल्लें म्हाका वास्को सुंदर करपाचें आसा आनी ताणें हें आतां वेळ लागलो पूण ताणें हें आतां केल्लें आसा आनी सुरू करता. आनी ज्या स्केलाचेर ताणें हें केलां इट इज अमेझींग अँड आय थिंक ही इज अ फ्युचर लिडर अँड आय वॉन्ट टू सी हिम गो व्हेरी व्हेरी फार अँड आय एम शुअर ही वील गो. एक म्हणजे ताका जर मनान कितें राग आयलो कितें जालें ताका सांगलें ताजी हें तुवें कितें केलां, तो पेशन्स लूज जायना, तो एक्सप्लेन करता. तो सांगता आगो हें अशा खातीर हांव करता आनी इतल्याचेर न्ही आं तें म्हणजे ह्या झाडांचेरच्यानूच सांगता. तें खुबदां म्हजें तशें हें जातालें पूण ताणें म्हाका सांगलां तें बी आनी हांव जाणा तें करतलो जाल्यार तशेंच जशें वास्को आमच्या वास्कोचो स्वतंत्रपात
अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125. ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.